हांव आतां मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या गार्डनान आसा आनी तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की गव्हर्मेंटान ह्या जाग्यार एक 2 स्टोरेज स्ट्रक्चर प्रपोज केल्लें आसा, ज्याचो कॉस्ट 4 कोटी रुपया. हे गार्डन सरकाराचें जावं हो पार्ट म्युनिसिपालिटीच्या हातान आसा, हो पार्ट फॉरेस्टाच्या हातान, पूण हें गार्डन मडगांवकाराचें. हें आमी डेमोलिश करपाक दिवचें ना आनी ताजे वयर तर ही बिल्डींग 2 स्टोरेज स्ट्रक्चर तर बांदपाक आमी दिवचेच ना. गार्डनाची परिस्थिती पळया पळय. समज जर गेटीक हात लायलो कळम लागता, सगळी कारंजी बंद पडल्या, हांगा नाका जाल्ले धंदे जातात आनी मेंटेनन्स पळया. ताजे भायर तांकां गव्हर्मेंटाक खंय हांगा 2 स्टोरेज स्ट्रक्चर जाय. हांव फालच्यान हांगा बसतलो, हंगर स्ट्रायकाक बसतलो, लोकांक आपोवचो ना, हांव एकटो बसतलो जितले पर्यंत म्हाका सारकें कळना की हांगा कितें येता. आनी हें तर आमी करपाक दिवचेच ना, हें स्ट्रक्चर मोडपाक दिवचें ना आनी हांगा 2 स्टोरेज स्ट्रक्चर 4 कोटीचे बांदपाक दिवचें ना. पयलीं गार्डन सांबाळात, हांगा झाडां ताजो मेंटेनन्स करा. हांगा टॉयलेट परिस्थिती पळया थंय. आनी हांवें आयकलां की आनी खंय तरी बिल्डींग येता खंय स्टाफ क्वॉर्टर्स म्हणून. हें कितें चल्लां पिशेपणां. गार्डन मडगांवकाराचें. आमी ह्या गार्डनान नाका जाल्ल्यो वस्तू करपाक दिवच्यो ना आनी म्हजे 2-3 डिमांड चड आसतले. फाल्यां हांव हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसतलो, एकटोच बसतलो. हांगा रोखडा लेबर रावता, कोणाक तांची हिस्ट्री जॉग्राफी खबर ना. ते येता स्टेशना वयल्यान, सकाळ फुडें हांगा सोरो मारता, रातच्यो चोरयो करता, परत तांच्या वाठारान वचून रावता. 100 ते 150 लोक रावता हांगा. 20 वळखीचे अशे तशे 100 एवरीडे चेंज जाता. पाऱ्यार पळया रातचे हो एक हें जाला, लॉजींग ग्रावंड जाला. हें जर पळयलें हांगा आनी हें मेंटेनन्स पळया सगळ्यांनी. हांगा आनी आतां तुमी 4 कोटीचे स्ट्रक्चर बांदता कित्या खातीर? कितें रेस्टॉरंट करता? हांगा पार्किंग ना पयलींच. हांगा आनी मडगांवकारांक सिवरेज, गार्बेज, प्लास्टीक डिस्पोजल, हांगा ट्रॅफीक सगळे इश्यू आसा आनी ताजे भायर आनी हें आनी अडंबर हाडून दवरता तुमी. आमी आयकुचें ना. हांव आतांच सांगता, फालच्यान 8 हांव हांगा हंगर स्ट्रायकाक बसतलो जितले पर्यंत म्हाका थोड्यो गोश्टी कळना. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. मेरा बेटा. पंचामृता, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृता.